फाटली 2 वर्सां कोरोनाक लागून सांस्कृतीक कार्यावळी बंद पडिल्ल्यो, पूण आतां ताका ओतो आयला. फोंड्याच्या थळाव्यांनी वारखडे फोंड्याच्या मारुतीचो 12वो वर्सुकी सुवाळो व्हडा उमेदीन मनयलो. तशेंच कळंगूट सावतावाड्यावयल्या महादेव तळेश्वर देवाचोय 12वो वर्सुकी दीस भक्तांनी भोव उमेदीन मनयलो. पळयात. साधारण 500 ते 600 वर्सां पयलींचें फोंडे वारखंडेचें मारुतीचें देवूळ 2010 वर्सा परत बांदिल्लें. हे फावट ताचो 12वो वर्सुकी दीस सुवाळो भक्तांनी व्हडा संख्येन हजेरी लायत वेगवेगळ्या कार्यावळी सयत मनयलो. आयकात नगरसेवक प्रदीप नायक आनी देवस्थानाचो अध्यक्ष सुदेश नायकाक. वारखंडे मंडळातर्फे आम्ही हे मंदिर जे आसा हे मंदिर आमचे जवळ 500-600 वर्सां पयलींचें मंदिर हे 2010 आमी रिन्यूट केले आणि आयज आमचो हो 12वो वर्धपान दीस आणि तेजो यजमान हांव आसा. काल सकाळीं देवकार्य सुरू जालें. काल सांजचे मागीर हें जालें आमचें सत्य हनुमान व्रत पुजा जाली. सांगपाचें म्हळ्यार देवाचें कितें आनी आमचें आज आमकां 12 वर्सां जातात मुर्ती स्थापन केल्यार. 2010 आमी मुर्ती स्थापन केल्ली आनी तेजे नंतर आमचो तो उत्सव चालूच आशिल्लो. फक्त एक कोरोनाक 2 वर्सां आमचो मातसो गॅप पडलो. परत आशिल्लो तसो आमी कंटिन्यू केला आतां. आनी आज काल आमचें एक नाटक जालें. नाटक पयलीं आमचो महाप्रसाद जालो आनी आजूय तसोच आज महाप्रसाद आसतलो आतां आनी सांजे नाटक आसतलें आनी हो उत्सव आमचो असो चालूच आसतलो आनी रातची आमची सांगता जातली तेजी. तशेंच बागा सावतावाड्यावेलो महादेव तळेश्वराचो 12वो वर्सुकी दीस थळाव्यांनी विविध धार्मीक कार्यावळी सयत मनयलो. थळाव्या बायलांनी दिवजां पेटयलीं. पळयात कांय खीण. आयज आमचे काल आनी आयज 2 दीस धार्मीक विधी जाली. आमचो आयज 12वो वर्धापन दिन तो एक तप जाल्लो आसा. तशेंच आमचे गांवचे लोक सगळे भाविकांनी बरे व्हडे संख्येन 2 दीस हो उत्सव मनयलो आनी हे देवूळ जावन आसा खूब पोरणे. तशेंच आमचे देवळाच्या फाटल्यान एक तळी आसा. ते तळयेन एक प्राचीन लिंग आसा. ते आमकां पुर्वजांक पासून खबर ना ते कितलीं वर्सां जालीं पळय ती. तशेंच हे देवूळ समुद्र किनारे आहा म्हणून हांगा येयल्ले ट्युरिस्ट जे पर्यटक येता ते पयलीं पांयां पडटा आनी मागीर बिचार वयता अशें जालां. आनी बिचार पळय जे ट्युरिस्ट येता पळय ते सामके शिवजीचे म्हणटा ते सामके भक्त आसता. कितें ते कशेंच पांयां पडल्या शिवार हांगसरले वचना. आनी आमच्यो ह्यो 2 दिसाच्यो विधी जावन काल धार्मीक विधी जाली आनी आयज महानिवेदाचो हें आसलो कार्यक्रम आसलो. तशेंच दिवजां आसली आयज आनी दिवजां संपन्न जावन हो कार्यक्रम आमचो व्हडा उमेदीन आमी मनयलो आनी सगळ्या गांवच्या लोकांनी उपस्थित जावन सोबा हाडली. गोवा 365 खातीर फोंडेच्यान कृष्णा नायक आनी कळंगूटच्यान समीप नार्वेकार.